कुठ्ठाळी पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर एड्युसियाना रॉड्रिक्साची बुधवारा बिनविरोध निवड जाली, जाल्यार उपसरपंच पदाचेर प्रताप नायकाची निवड जाल्या। कुठ्ठाळीची आदली सरपंच सोनिया परेरा आणि उपसरपंच सांतोन दा गामा हांच्या विरोधात 7 पंच वांगड्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्या उपरांत हो निकाल जाहीर जालो। फर्स्ट ऑफ ऑल हांव म्हाज्या पंचांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, तेणी म्हाका नपोज वेंचून काडला म्हणून। आनी दुसरें म्हणल्यार हांव सगळीं कामां पेंडींग उरल्या आमची पंचायतीची जायनासतना ती सगळीं कामां करून लोकांची कामां करपाक आमकां सोदना। आनी कोणाची कामां उरल्या तेणी सगळ्यांनी हे 2-3 म्हयन्या भितर येवन करून घेवची कामां। पंचांक थँक्यू म्हणटा की डेप्युटी सरपंचाचो पोस्ट म्हाका दिलो आनी दिवपाचें कारण जें अशें आसा, आमी फाटले खुबशीं म्हणजे वर्स जर 1.5 वर्स जर हाजे कामां सारकी अशी स्लो जाताली म्हणपाक परस कांय ना। सादें एक एग्जाम्पल दिवपाचें जाल्यार आमचे आतां सोपो आमी कलेक्ट करताले पयलीं, पंचायती तेजो रेवेन्यू येतालो तो आज पर्यंत केन्ना आमी सांग सगळे अशे जर आमचे कुट्टाळकार नासतना भायले येता, भायले आनी आमच्याच कोण दुसरे हितूंतले येता आनी रस्त्यार बसतात आनी ते बिंदास विकताक वतात। तांचे रेवेन्यू जो पंचायती कितें कामां करतालो येवपाक आसा तें आजून पर्यंत आमचें पेंडींग आसा। आतां हालींच आतां काल पयर कोणें गार्बेजीचे इशू काडला, सगळी गार्बेज हांगा थंय पडल्या अशें सगळे लोक म्हणटात। ती गार्बेज जेन्ना आमी प्रोसेस करून जेन्ना ती आमी सालिगांव धाडपाचें आसता जाल्यार आतां 5 म्हयने जाले ती तशीच पडून आसा। गार्बेजी फूल थंय मेस जाल्लें आसा, हें सगळे लोकूय पळयतात। ताका लागून कांय तरी थोडे दिसा खातीर बेबी सारकें घेवन बरें काम करतले अशें म्हणून आमी फुडें सरोन